भयणीनो, आयची लितुर्जी आमकां बोक्सांच्या विशयां शिकयता, बोक्सूंक सांगता. आजय परत्यान आमी बोक्सांच्या विशयांत आयकूंक जाय गी म्हणटल्यात तुमी. कित्याक बोक्सांनी बोक्सूंक जाय म्हूण आमकां क्रिस्तांवांक आयकून 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 पुरो जाला. तुमकां आयकून पुरो जाल्यार म्हाका सांगूनय पुरो जाला. बोक्सांनी बोक्सांनी देखून व्हड व्हड राजांवां चिंतची नाकात. एक दोन विशय हांव तुमकां सांगता जाल्यार तशें करूंक पळया. एक 15 सेकंद हांव तुमकां दिता. तुमकां कोणाचे चड दुस्मानकाय आसा त्या मनशा मोती काडा. एक घडी चिंता. सगळ्यांच्या की व्हड दुस्मान तुमचो. त्या मनशाक जावं बरो कोणी दादलो कोणी स्त्री, त्या मनशाक तुमच्या मोती काडा. आतां आमी कितें करूंक जाय? आमी आमच्या सदांच्या भाशेन म्हणटा, सोड साईबा, वचूं मोरून साईबा. त्याच उतरांनी हांव तुमकां सांगता, हे साईबा एक घडये बोगसून सोड. स्त्रियो जाल्यार हांवें अशें म्हणया, सायबीनी बोगसून सोड. कित्याक बोगसून सोड म्हळ्यार वचून हांव तुमकां सांगता, वचून हांवें तुका बोगशिलां, आज तावन तूं म्हजो भाऊ, तूं म्हजी भयण, वचून तांकां आरावन धरा म्हूण ना. बेस्टेन्स आतां ह्या मिसाच्या वेळाक तरी एक अर्ध्या घंट्याक एका वराक बोगसून सोडा. वचून ती पेल्या कारण आसा. आतां हांव तुमी सांगुल्लो कुमसारान सांगुल्लो गूट भायर सांगता म्हणून न्हय. एकलो दादलो येवन सांगूंक लागलो अशें, फादर म्हाका असो असलो दुस्मान आसा, म्हाका बोगसूंक जायना, हांवें कितें करचें? त्या मनशान कुमसारान तशें सांगतना हांवें कोणाचें नांव कितें आनी म्हणून कुमसारांतलो गूट सांगूंक ना. म्हाकाच हांवें म्हज्या मतीन चिंतलें, पाप बावडो येवन कुमसारान सांगते आसा आपणाक बोगसूंक जायना म्हणून. ह्या जाग जाल्लो हांव ताच्याकी व्हरतो न्हय, म्हाकाय जायना. तरी आमी बुधवार सांगता, बोगशी तूं आनी कितें बोगसूंक कश्ट. सिग्मंड फ्रॉयड म्हणलो मानसशास्त्री अशें म्हणटा, क्रिस्तांवा विरोध हल्लो करून म्हणल्या बरी, क्रिस्तांवांक दुरसून म्हणल्या बरी, तो आमच्या बायबलाची केळकुळां घन म्हणटा, हेरांक बोगसूंक ह्या क्रिस्तांवांक काम ना गी, आमी कित्याक बोगसूंक जाय? आमकां तांणी अन्याय केला आनी आमकां बोगसिल्ल्यांत लाभ कांय ना, जाल्यार आमी बोगसिचे कित्याक? पळया तुमी पुलिसां लागीं वचून म्हाका बोगशिया म्हळ्यार बोगसितात ते, जाल्यार आमी कित्याक बोगसिचे? सामाजीक न्याय न्हय गी वो. आमकां कोणें अन्याय केला तांकां आमी त्याच नमुन्यान फाटी दिवंक जाय, फारीकपण घेवंकूच जाय. त्या मानसशास्त्राचें चिंतप मात्र न्ही, सगळें आमचें चिंतप. देखून तुमी वेगळी न्ही, हांवूय वेगळी न्ही. म्हाकाय राग येताना हांवूय दांत किरलिता, पूण आयच्या शुभ वर्तेंत एक बरें उतर सांगलां, सर्गींचे राज अशें म्हणयेत. सर्गींचे राज खंय आसा ते सर्गींचे राज? आनी आमी सगळीं बरें मास्क घालन. आतां एक मास्क घाल्ल्यान थंय एक बरो उपयोग आसा, भितरल्यान दांत किरल्यार कोणाक दिसना भायर. सर्गींचे राज. पूण आमी सगळ्यांनी दांत किरलून एकामेकाचेर रागार रावल्या जाल्यार हे राज कशें जातलें? आनी देवाचें राज कशें जातलें? देखून बेस्टेन्स व्हड चिंतूंक वचनाकात. जावं आयच्या मट्टाक ह्या एका वराक हांव ताका बोगशितां. कारण आसा कित्याक बोगसूंक जाय म्हणून. पयलें हांवें म्हणलें वडोलो त्या कुमसाराक आयिल्ल्या मनशाक हांवें हें सवाल केलें, भावा तूं म्हणटाय तुका बोगसूंक जायना म्हणून, पूण तूं आयला एक कुमसाराक आनी तुका बोगसूंक जायना म्हणटाय, देवान कशें तुका बोगसूंचें? तुवें तुज्या पेल्या बोगशिल्या शिवाय.
कशें साध्य? हांव बोगसूंक तयार ना, पूण हांव देवा लागीं बोगसाने मागूंक आयलां, देवान म्हाका कशें बोगसूंचें? देखून हांवें म्हळें ह्या एका वराक कितें तरी बोगसून सोडया. त्या एका वराच्या वेळार देवी म्हाका त्याच मापान बोगशितलो. तें 1 वर 2 वरां करया. ताच्या उपरांत सडीत बायबलांत हांव आज वाचल्ल्या शुभ वार्तेंत हांव 1-2 संगती तुमकां सांगता. पयलें हाची शुभ वार्ता सांगता, तो धणी फाटी येवन आपल्या साकरांचे लेक घेवंक चिंता, आनी त्या साकरान कोरड आनी ताका देवें आसलें. आनी तो म्हणटा आतां धरल्ल्या वेळार तो ताका म्हणटा, साकराचे लेक घेवंक विचारल्या वेळार तो म्हणटा, सोम्या म्हाका आतां थोडी पुरसोत दी, धनिया म्हाका थोडी पुरसोत दी, हांव तुजें सगळें फारीक करता. येदोळ पर्यंत तो न्हिदून पडुल्लो. तुमकां बँकांत हांव लोन घेतिल्ल्यांक खबर आहा, उरल्यो खंयच्योय संगती खबर नासल्यार खंयच्या दिसा म्हजी ड्यू डेट आसा म्हूण खबर आसा की ना? आसता. जाल्यार वो कित्याक न्हिदून पडुल्लो? भाव भयणी, हांवें बोगसूंच्या पयल्याच देवान म्हाका आपयलो जाल्यार कित्याक हांव एका मनशाक पळोवंक जाणा. तो म्हणटालो, जावं फादर बोगसिया ताका, बोगशिया. 4 दिसांनी तोच मनीस मरून गेलो. देव पावलो जाल्यार ताका बऱ्या, कित्याक ताणें ताका काळजांत जावन ताका ताच्या दुस्मानाक बोगसूंक चिंतलें आनी देव खंडीत तें मानून घेतलो. पूण तुज्या भावा कडेन एक राजी जावचो अवकाश तुका चुकून गेलो. भविश्या थोड्या मुस्कुरांनी थोड्या संतोशान तूं मरून वेतोय न्ही. आतां त्या तुज्या दुस्मानाकी समाधान ना, तुकाय समाधान ना. दुसरें, त्या धणयान त्या साकराक बोगशिलो, पूण बोगसाणे मेळिल्लो साकर परत्यान ताका 100 रुपया आसले देवे आसल्या त्या साकराक कित्याक बोगसूंक पावूंक ना? असो गुट जाणान तुमी? ताका बोगसाणे मेळना, ताचें सगळें रीण माफी जालां. आतां आनी एकल्याक थोडेच रुपये ताणें दिवंक आसले, ताका बोगसूंक तो कित्याक पावूंक ना? कारण कितें जावं पुरो? कारण कितें जावं पुरो? थोड्या फावटी आमी बोगसाणे चिल्लर करून उडयता. धर्माक मेळिल्लें थोड्या फावटी आमकां लेखाचें जायना. आमी कुमसाराच्या साक्रामेंतान चड करून जावं हांव याजकी म्हणटा, हांव तुजी पातकां बक्षितां बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन म्हणून आमी गेले. जर तर आमच्या त्या कुमसारांत पवित्र आत्म्याचें देणें मेळिल्लें, पवित्र आत्म्याच्या देण्यान हांव तुजी पातकां बक्षितां, पवित्र आत्मा आमकां 6 पावल उगडास करून दिता. 2 दारींच्या तलवारी बरी. 2 दारींची तलवार म्हळ्यार भितर घालतानाय काडटानाय दोनीय कुशींनी ती तुका पापसिता. पवित्र आत्मो तसो क्रियात्मक म्हळ्यार हांगा फेणां आसात, वायरां आसात. हांव ते वायर वचून हातान धरतां, उक्तें वायर, म्हाका कांय जायना. ताचो अर्थ कितें? वायरान करंट ना. जर तर वायरान करंट आसा, धरतना म्हजें आंग कामता, म्हाका करंट लागता. पवित्र आत्मो म्हळ्यार जर तर पवित्र आत्मो आमचे थंय येता, तो ताचो प्रभाव घालिनासतना, ताचो परिणाम दिनासतना आसूंक साध्य ना. देखून आमकां पवित्र आत्म्यान बक्षिलो जाल्यार आमच्या जिणेंत कांय तरी, हांव म्हणना रुपयाचें, एका पयशाचो जरी बदलाव येवंकूच जाय. तें पयल्या साकरांत घडल ना. ताका त्या धन्यान उपकार केलो, पूण धर्माक मेळिल्लें थोड्या फावटी आमी चिल्लर करून उडयता. आतां हांव इतलेंच म्हणचें, हर एका येवकारिस्थान, हर एका कुमसाराच्या साक्रामेंतांत आमकां बोगसाणे मेळटा तर चिल्लर करून उडोवचें नाका. तुमची मोतयां दुकरां मुखार उडयनाका म्हणटात जेजू. आमकां हें व्हडांतलें व्हड दिर्वें मेळिल्लें आसा बोगसाणें. देखून मिसाच्या सुरवेर हांवें सांगलें, कुमसार आमकां ह्या दिसांनी जावंक अवकाश ना. महापराध सोडया, पूण ल्हान संगतींनी आमी जे दिसपट्ट्या जिणेंत जे कितें गुन्यांव करता,
अपराध करता ते आमकां मिसाच्या बलिदाना वरवीं बोगसातात. हेरांक तरी आमी उपकार केल्ल्या वेळार थँक्यू म्हणटा. देवाक आमी कितल्या फावटी थँक्यू म्हणा. सदांचें जालें न्ही आमकां बोगसाणें. वो सोब चिल्लर जालो न्ही. थँक्यू. भुरगीं सयत एक चॉकलेट दिल्या थँक्यू अंकल म्हणटात. देवाक आमी थँक्यू म्हणा गी आमकां बोगसाणें दिल्ल्याक. आज बाळका जेजून आमकां दिवचें बेसांव हें. आज बाळका जेजूच्या भक्तीकांक आमी विश्वासी हांगात आयिल्ल्या आमकां देवान दिवचें इनाम हें. हांवें तुका बक्षिलां. पयलें देवाक अर्गां म्हणया. थँक्यू जिजस म्हणया. म्हाका तुवें बक्षिल्ल्याक. जर जेजून म्हाका बक्षिलां. हांवें सुरवेक तुमकां सांगलें तुका काळजांत तावन तुका कोण व्हडलो दुस्मान बगता ताका बेस्टेंस म्हूण तूं. हांवें तुका बक्षितां. हांवें तुका बक्षितां. आज न्हय तरी फाल्यां तरी त्या मनशाक मुखार मेळटाना एक हांसो दिया. निमाणें आनी तो एक व्हडलो एक मिस्तेर आसा. तुमच्या दुस्मान्याचेर तुमकां हगे काडूंक जाय गे. तुमच्या दुस्मानांचेर तुमकां हगे काडूंक जाय गे. हगे काडूंक जाय तर हांव तुमकां उपाय दितां एक. त्या दुस्मानाच्या मुखार बरो करून हांसा तुमी ताका. वचून हात मेळया. केदाळे आमी आमच्या दुस्मानांक रागान पळयता या तोंड गुवणावन वेता. त्या दुस्मानाक हात मेळया आज. या केदाळे तुमचो तो दुस्मान एक हप्तो न्हिदचो ना. न्हिदचो ना. हो येवन म्हाका कित्याक हात मेळोवन गेलो. असो मतलब कितें. न्हिदचो ना तुमचो दुस्मान. तुमी हागे घेतले बरी जावना. पळया ट्राय करा. पूण त्यो हांसो आनी एफटी मुखार सून व्हरा. आमी आमच्या दुस्मान्याक जिखल्ल्या बरी जाता.